देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 22:5 वोड 13 ते 16. तुमी प्रितुमेचे मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जाय. तें फकत भायर उडोवचें आनी पांयां तोंडार मोस्तुचें आनी कित्याकूच उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक दाखोवन दवरूंक कोणूच पोंटी लायना. घरांत आसत्या सोगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार पोरजोळून दी. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, तुमी प्रितुमेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. मीठ आमच्या जेवणाक रूच हाडटा आनी उजवाड काळोखांत वाट दाखयता. आमी मिठा परी दुसऱ्यांच्या जिवितांत रूच हाडूंक जाय आनी काळोखांत चलतल्या आमच्या भावां भयणींक नीट मारूंक दाखोवंक जाय. जेजू आयज आमकांय जिवितांत पोरजोळूंक आपयता, पोदवेन न्हय पूण ल्हानविकायेन आनी काकुतीन. आमी आमच्यान जाता ते परी ह्या संवसारांत मीठ आनी उजवाड जावन देवाचें राज विस्तारुया. आमेन.